नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा आसा सुरू। राजकीय आरक्षणा सयत दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा। रिते मंत्रीपद भरतले बेगीनच सांगता मुख्यमंत्री सावंत। काँग्रेस नेतृत्वात बदलाक लागून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांमदी वाद आपूण वचूंक ना दिल्ली। आमदार कार्लुसान केल्ले आरोप न्हयकारले खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान। छत्तीसगड सोऱ्याच्या घोटाळ्या संबंधी ईडीच्या रायपूर कार्यालयान गोंयांतल्या 110 कोटी रुपयांचे अणजूण हांगासरल्या हॉटेल वेस्टिनाचेर कारवाय करून मालमत्ता केली जप्त। फुडलो तपास सुरू। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कळंगूटच्या नाझरी रिसॉर्टाचो काय भाग केलो मातये भरवण। रिसॉर्ट कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांचे कडेन आसा संबंधित। मातये भरवण करतना व्हड्या संख्येन पुलीस आशिल्ले तैनात। अणजुणा फाटल्या कांय दिसांसावन लायटीची चल्ल्या पालिपाय। प्रश्नाचो निशेध करपा खातीर थळाव्यांनी घालो म्हापशेच्या वीज अभियंत्याक घेराव। आणि तळसाय गावात अजून मेरेन सारख्यो मुळाव्यो सुविधा। सुमार 50 वर्सां जाली तळसाय गावचे लोक काडटात वनवास। सरकार केन्ना जातले जागे कुबाळिल्ले थळावे मागतात जा। आता खबरो विस्तारान। एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा सुरू आसा आणि जायत्या मागण्यांचेर सक्रियपणान विचार सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। एसटीक विधानसभे खातीर राजकीय आरक्षण दिवपा वांगडा दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। रिते मंत्रीपद बेगीनूच परतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। मजगती 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण पुराय करतले अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें। प्रदेश अध्यक्ष दामुणे संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान ताजी पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली। हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजी वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली। डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट। सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो। गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले। अप्रॉक्सिमेटली 250 crores जे सँक्शन जाल्ले अंजुने डॅम आनी रिनोवेशन तेजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडिंग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तो ताज्या खातीर सुरवात आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पयली तो आमी ताजो DPR आनी हेचो रेडी करपाक घेतला। इन फ्युचर हे दोन्ही प्रोजेक्ट तांचे करपाक ताज्या संदर्भात डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें। सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेजे DPR हे धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिव्हली। ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो। सीम एसटी रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन मॅदन सुरू आसा, तांची खूब डिमांड आसा, सुरू आसा कंटिन्युअसली। आणि एमटी अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचे डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता। एक खाली आनी ती 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना। पूण डिस्कशन जाला सीएम हाजेर वो विषय हांव फॉलोअप करता, वो विषय मुख्यमंत्री फॉलोअप करता, वो विषय पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तेय आमी फॉलोअप करता आनी वो विषय आसा न्ही एकदांचो गोंयांक सोंपपाक जाय। लॉंग पेंडींग डिमांड आसा हे सरकारान समजून घेतलें आसा, सगळ्यांक खबर आसा। पण बिफोर इलेक्शन आणि त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले तर या विषया संदर्भात आम्ही आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमी शाजीक मेळपाक आशिल्लें, कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाची उद्देश आसा, याद करपाची आणि ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या साधारणचे एक 4-5 दिसां तो विषय सोंपतलो आणि त्यानंतर ते लागू जातली आणि त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू जाता। नोटिफिकेशन जे इश्यू जे केले आसत जाय ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन पार्लमेंटान विशय सोंपलो तो कायदो जालो ताचो। कायदो जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो, राज्यसभेक आयलो, लोकसभेक आयलो, म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान जो आसा तो कायदो पास जालो म्हणजे तातूंत आनी कांय उरूंक ना, फक्त नोटिफिकेशन उरलां आणि इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें।
काँग्रेस पक्षात जाल्ल्या बदलाविशीं ज्येष्ठ फुडाऱ्याक हाची पूर्व कल्पना आशिल्ली. हे विशयाचेर दिल्लीक चर्चाय जाल्ली आनी ते बसकेक दक्षिण गोंय खासदार विरियातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्लो. मजगतीं दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी आमदार कार्लोसाचो दावो न्हयकारलो. आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदलाविशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. काँग्रेसींतल्या नेतृत्व बदलावयल्यान आतां पक्षांतल्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांमदले मतभेद उक्ताडार आयल्यात. पक्षांत जाल्ले संघटनात्मक बदलाविशीं सगळ्यांक पयलींच कल्पना आशिल्ली आनी हे प्रक्रियेंत सगळ्या फुडाऱ्यांच्या मतांचो विचार केल्लो. हे विशीं दिल्लीत चर्चा जाल्ली आनी हे बसकेक दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्लो. मजगतीं कार्लोस फेरेरान केल्लो दावो विरियातोन न्हयकारलो. आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदलाविशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचे सांगीत कार्लोसान केल्ले आरोप चुकीचे आशिल्ल्याचे ताणें स्पश्ट केलें. I was aware that there was change was expected, and we were aware that there would be a change. We were expecting the change to take place quite some time back, not just now. Even our views were taken. Let me say this. You were in Delhi and all Of that. course we were in Delhi, and Yeah, everybody right. was taken. Everybody's views. Not that it just came. Only the question was when it was. सगळे बराबर भरलेले पळय तांकां फोटो येयल्लो पळय तो. So don't let us not pretend कांय जालें ना म्हण साडले वयर सावन पडले म्हण अशें करून. Only the question, the timing. वो सांगपाक ना तुमी पळयलो उडयलो बरें. तातूंत जे जेंच्यांनी रिजायन दिला तेंचे मिटिंगेन कितें डिस्कशन जालां See, we have तेंचे पासून कोणाचे कितें म्हणलें जाल्यार even the press, we have already decided, I have already said this in the beginning, that we are going to state it. So Congress is a family. अजून एक्सेप्ट करूंक ना रेजिग्नेशन. So we will call them, we will sit with them and see whatever is possible to iron out any differences and work in a spirit of cohesiveness, because today our enemy is not our members in the family. Our enemy is on the other side. And we need to make sure that we put our act together so that we fight the big battle which is ahead. काल म्हाका राती खूब रिपोर्टरांनी फोन केलो, सो हांवें तें क्लिप मागले, प्रेस कॉन्फरन्सचे आयकले. जो पळय एडवोकेट कार्लोस फेरेरा म्हणटा हांव गेल्लो, दॅट वॉज डेटेड 25 ऑक्टोबर 2025. आमकां सगल्यांक आपयल्ले तेन्ना, प्रॉबब्ली बिकॉज जिल्ला इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें. आमचें प्रिपेर्डनस तातूंत मे बी कोणें कंप्लेन केला, बिकॉज एक सेक्शन कंप्लेन करीत आशिल्ले. सो थंय वेन दे टूक एन असेसमेंट, वी पुट एन एंड टू ऑल दीस. वी आर प्रिपेर्ड टू फायट दीस. आनी हे झील कितें म्हणटा ते चेंज ऑफ लिडरशिपाचें सगळें, देर वॉज नो दीस एट ऑल. एवरीथींग वॉज पुट टू रेस्ट, नथींग एट ऑल. सो वॉट कार्लोस फेरेरा इज रेफरिंग, आय थिंक सो इज इनकरेक्ट. 25 ऑक्टोबराचे, and this has nothing to do with that. was put at rest. मजगतीं काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ल्या आनी जनतेन दिल्ल्या कौलाचो विश्वासघात केल्ल्या फुडाऱ्यांविशीं काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. पक्षांतर केल्ल्या फुडाऱ्यांक भविष्यांत काँग्रेसी कडल्यान उमेदवारी दिवचे नात अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान स्पश्ट केलें. जनतेचो विश्वासघात करून पक्ष सोडपी फुडाऱ्यांक काँग्रेसींत परतून प्रवेश दिवचे नात अशेंय तांणी सांगलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन 2022 ठामपणे निर्णय घेतलेलो आणि तो निर्णय आमचो तेन्नाचो अध्यक्ष राहुल गांधीन फुल्ली बॅक केल्लो आणि त्याने स्वता अनाउन्स केल्लें की गोंयांक हेजे फुडें जे कोण डिफेक्टर आसतले तांकां आमी केन्नाच रिनॉमिनेट करचे ना, तांकां पक्षांक प्रवेश करून घेवचे ना, तांकां तिकेट दिवची ना म्हणून. आनी एक लोकां भितर दुबाव आसा की आमी कदाचित तांकां परत घेतले काय म्हणून. आमी जो निर्णय घेतलेलो हो लोकांचो घेतलेलो निर्णय तो आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आणि ह्या निर्णया भितर कसोच बदल जावचो ना. आणि तो निर्णय सामके ते गोंयचे लोक त्या निर्णयाक सारखे इमोशनली कनेक्ट आसात. सो हांव ह्या वेळार आश्वासन दिवपाक सोदतां की खंयच्याच डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयच्याच परिस्थितींत ना पक्षांक प्रवेश जातलो ना ताका तिकेट दिली वतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. छत्तीसगड सोन्याच्या घोटाळ्यासंबंधी ईडीच्या रायपूर कार्यालयान गोंयांतल्या 110 कोटी रुपयांची अणजण हांगासरल्या हॉटेल वेस्टिनाचेर कारवाय करून मालमत्ता जप्त केली.
पणजून हांगासरली ही मालमत्ता सिंडिकेट कडल्यान मेळिल्ल्या बेहिशोबी रोख रकमेंतल्यान विकत घेतिल्ली असो आरोप आसून ह्या प्रकरणात मुखेल आरोपी म्हणून दुबावित चैतन्य बागेल हाचें नांव मुखार आयिल्ल्याचें कळटा. आतां मेरेन ईडीन ह्या घोटाळ्या कडेन संबंदीत 1,000 कोटी रुपया परस चड मालमत्ता जप्त केल्या अशें कळटा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मंगळारा नायकावाडा कळंगूटच्या नाजरी रिसॉर्टाचो कांय भाग मातये भरवण केला. हो भाग मातये भरवण करपाक अवजड मशिनांचो वापर केलो. मातये भरवण करपाची कारवाय सुरू आसतना सुवातेर व्हडा संख्येन पुलीस तैनात केल्ले. नाजरी रिसॉर्ट कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांचे कडेन संबंदीत आसा अशें कळटा. शिवोली मतदारसंघात सेगीत विजेचो आपालिपा खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो गरम जावपाक लागल्यात. ह्या सेगीत विजेच्या खेळाक लागून थळाव्यांनी थेट आक्रमक भूमिका घेतली. तशेंच निषेध करपा खातीर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी म्हापशेच्या वीज अभियंत्याक घेराव घालो. वाडत वचपी मेगा प्रकल्पांक लागून वीज वापर पुराय वेवस्थेचेर दबाव आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगतीं वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रश्नाची योग्य दखल घेवपाचें आश्वासन दिलां. पळयात. म्हापसा हांगर लायटीचो विशय घेवन येयल्लो. सो हांगर कोणूच आन्सरेबल ना. सगळे आहा तांकां खंय तरी हायजॅक केल्ले आमदारान. सो आतां आमदारान कित्याक हायजॅक केला विशय रिजॉल्व करपाक लागून काय लोकांक फोंडान घालपाक लागून तें आमकां खबर ना. बट आतां आमी धडक आमचो जो मुवमेंट आहा तो फुडें विद्युत भवनान जे आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो हांगर ना. परेश सावयकर म्हणून ताका मेळपाक आमी फुडें आयज हांगर विद्युत भवनान वतली. पयलीं आमचो विशय जो आहा आयज लोक बारीक सामान्य लोक जे आहा आयज गोंयची गोमंतकी जनता जी आहा जे सतावल्ली आहा तांकां उदक आनी लायट आनी रस्तो जो बेजीक नेसेसिटी आहा ती मेळना. सो तेणी म्हाका दिसता ताका स्वप्ना पडटा म्हणून तेणी चड न्हिदपाचो न्हू ना त्या बरोबर स्वप्ना पडत रावतली. पूण अशी वायट परिस्थिती सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा की एका एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन तेंच्यांनी 3 चार्ज दिल्या आनी आज तो हांगा अवेलेबल नासलो. आमी आज जी हांगा इनचार्ज आसा पळय तिका मेळ्ळ्या. आमचे जो मेमोरंडम आसलो तो थंय दिल्लो आसा. पण जो सोल्युशन आमकां खरो जाय आसलो की आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचो इतलो म्हयनोभर हो प्रॉब्लेम चालू आसा हो खंय तरी सॉल्व जायना. हेच्या खातीर आमी जो सुटावो घेवपाक हांगा येयल्ले तो आमकां खंय तरी मेळूंक ना. म्हणून ह्यान फुडें जेन्ना आमी थ्रू फोन कडेन उलयले तो सध्या खंय एसी चेंबरान बसून आपल्यो कसल्यो तरी मिटिंगो चालू आसा. ताका जेन्ना आमी विचारले कसली मिटींग तो आमकां सांगपाक तयार ना. आमकां अशें कळ्ळां की खंय तरी स्मार्ट मिटराची खंय मिटींग चालू आहा विद्युत भवनान आनी त्या आमी आतां सगळ्यांनी ठरयलां की थेट ह्या मिटिंगेक मदीं वचप आनी ह्या मिटींग तेंची आडोवन आमचो जो प्रश्न आसा हेचो तेंचे कडल्यान उत्तर घेवपाचें आसा. आमकां म्हाका खंय तरी दिसता आज ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी ह्या आमदारांच्या किंवा ह्या सरकाराच्या प्रेशरार बळी पडपाक जायना. आनी जो सामान्य लोकांचो जो विशय आसा लायट म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती एक आमची नेसेसिटी आनी ती जर आमकां आज हो सरकार दिवपाक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक खंय तरी 2027 घरा धाडपाची गरज आसा. आयज लोक आमचे हिंगासर येयल्या. 2 दीस जाले त्याच्या पयलीं मोर्चा शिवोले रातचो काडलेलो. कित्याक 2 म्हयने जाले लायट आपालिपाय वता. इंजिनियरांक विचारीत ते सांगता लोड पावना. जाल्यार हांव कितें म्हणटा जरी तर लोड तर पावना जाल्यार ह्या बिल्डरांक कित्याक तुमी कनेक्शन दिता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक आमच्या शिवोलच्या लोकांक कित्याक सफर करता. लोड पावना जाल्यार तांकां कनेक्शनां दिवपाची बंद करा. जे मेरेन तुमचो लोड तुमचो तयार जायना ते मेरेन कनेक्शनां बिल्डरांक दिवं नाका. आनी आमच्या शिवोलच्या लोकांक अंजुनच्या लोकांक सफर करूं नाका. सो ते आता जे आता हे समर सिजन स्पेशली आता जे असे विकेंड्स असता
तेन्ना सगळे जाण ट्युरिस्ट येता आनी हे अशे एक्सेसीव लोड पळय यूज करता तेन्ना आमची फिडर लोडेड जाता. पण हेजेर म्हणटले तुमी म्हणटले की आमी कितें स्टेप्स घेतले. सो जेन्ना अशे लोड येता जेन्ना आमी वी हॅव ऑलरेडी आमचे प्रपोजल्स वयर वचून डिपार्टमेंटान हेजेर सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड केल्ले आसा आनी हे कामूय चालू आसा. आमचे सालिगांव 220 kV स्टेशन येता तेजे उपरांत बादे 33/11 kV बादे स्टेशन जालो. ऑलमोस्ट एक ट्रान्सफॉर्मर आमी कमिशन केला. सो जो शिवोली आसा पळय सेकंड ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केल्या उपरांत थंय ऑलरेडी 2 केबल प्रपोज केल्ले आसा. सो जे आतां पळय शिवोले प्रॉब्लम जाला पळय फाटल्या दिसांनी लोडिंगा खातीर थंयच्यान ते चालू जाल्या उपरांत ते परमनंटली सॉल्व जातले. गोंयांत 24 वरां निवळ उदका पुरवण करपाचे दावे चालू आसतना सांगे तालुक्यांतल्या तळसाय गांवांतले वास्तवताय ताचे उरफाटें चित्र दाखयता. एके वटेन हो गांव साळावली धरणाच्या कुशीक वचला जाल्यार दुसरे वटेन गांवचे लोक अजूनय निवळ पिवपाच्या उदका खातीर त्रास काडटात. तळसाय गांव अजूनय मुळावे सुविधांपासून वंचीत आसा असो आरोप खुबळिल्ल्या गांवकारांनी केला. पळयात. जायना न्ही हे मरे आमी हातपांय मोडोन पडल्या ते कोण घेता आमचे एंट्री सरपंच सांगले करता म्हणटा फोन करना म्हणा हांगा ना येवन ताका येन पळय येन दाखय म्हणा पळय आतां कितें करप काय म्हणा जीव दिवपा काय म्हणा घरा फुडें वचून आनी साठोवून ते आपले मसले घालपाचें पडलेले उदक पिकप तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटिल्लें उदक म्हणटा मेन न्हू कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना आमकां ल्हान बापान खाणा खावपाक म्हणटा हे खाता भायचे पाडयले करत म्हणटा म्हणून ते करून दिनात. अशें करून आमकां सामकी तरसां उडयल्या तेंच्यांनी. साळावले धरणाचे उदक पुराय गोंयची तान भागयता. पूण ह्या धरणाच्या कुशीक आशिल्ल्या तळसाय गांवांतले लोक मात आयज मेरेन एक थेंब उदका खातीर वनवास काडटाना दिश्टी पडटा. फाटली सुमार 50 वर्सां जाली नितळ पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न गांवच्या लोकांक सतायत आसा. सरकारी फुडारी पंचायत फकत फटीची आश्वासनां दितात खंय, फकत करताच करया बांदता म्हणटा, मात प्रत्यक्षात कांयच ना. आमी म्हातारे जाले, येयल्ले दिसा आमी दुयेंत पडटात. उदक येता हळडुळे आनी काळे, उदक पिल्यार उलटी येता. आमी जीव दिवपाचो करप तरी कितें? थळावे जाप मागतात. गोंय उदकाच्या बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना. दर गांवांत ताज्यो देखी मेळटात. तळसाय गांव हातूंतलोच एक जाला. हो गांव अजूनय वनवास काडटा. मात आनी कितलो तेंप? हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात तळसाय गांवचे लोक कशे गसगशीत बऱ्या उदकाक ताणेल्यात ते. उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता. गये दुखत सगळें कांयच करपाक दिनाय. काय लोक आनी आमकां हांगा 4 बडकां आहा तें पळय कितें केलें तें खावपाक दिना. अशें त्रास आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून ते करून दिनाय. अशें करून आमकां सामकी त्रासां उडयल्या तेंच्यांनी. आतां उदक तुमकां खोदवळीत म्हणटा हेल्थाचे कांय प्रॉब्लेम जायना तुमकां? जायना न्ही हे मरे आमी हातपांय मोडोन पडल्या ते कोण हें जाता कोणा हें जाता कोणा तें जाता कितें जाता म्हटल्यार कांय ना. कोण घेता आमचे एंट्रेस हे बाई आमी उदक खावपा म्हणटा ना हे बाई उदक खाता म्हणून आमी पळय म्हणटा उदका पळया म्हणून येवन कळ्ळें. कितें जावन लोक हे कोण घेवन आमदार दिला हें करना कोण हें करना करता म्हणटा म्हणून कोण करना म्हणून. पळय हें उदक आमी चिंतून म्हाका सांगलें काय सरपंचा सांगलें करता म्हणटा म्हणून कोण करना म्हणून हांगा ना येवन ताका येन पळय येन दाखया म्हणून पळय नाका. आज पळय आमी उदका लागून आतां सरपंचा कडेन आमी चवकशी केली. सरपंच म्हणटा कितें बांदया कितें आमदारा सांगलें आमदार म्हणटा बांदया ना म्हणटा कोण बांदया. रस्ता म्हणल्यार सामकें वचपाक कास्तीक आसा करया ना कोण म्हणना म्हणलें पळया म्हणलें आतां आनी ताका नाका म्हणलें आमी बरी आसा कितें बांदया म्हणल्यार तांची वाट पळय म्हणल्यार आमी आतां बेजार येता म्हणलें. आतां कानाक आसा तें म्हजे फुड्याक त्या क्वेश्चन सांगा म्हणून आमकां आमी शिक्षण ना कांय ना म्हणून कितें
तुझे घर में खंय आमी पोट भरताय कित्याक जनावर येयले तांकां उदक ना पाणी ना काय ना कित्याक आतां कितें करप गाम ना जीव दिवपाक गाम ना घरा फुडें वचून हा हांगी घर 10-15 कितले आहा रे 15 घरां आहा 15 रस्त्यार घरां आमकां येवपा रस्तो सारको ना उदक पिवपा सारकें ना हांगा उदक पिता म्हणल्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटी येयल्या जाता हे उदक कितलो वेळ येता 10 मिनटां रे आनी मागीर 10 मिनटां पावता तुमकां ती पावना ते आमकां बरें काळे पळय हें? काळेले खूब टायमा मागीर निवळचें हे सगळें काळें उदक आनी ना जाल्यार हें ना जाल्यार खंयचें पिता मागीर आमी बायचे आनी कांयच ना बायचेच उदका लागून त्रास जायना सारकें अरे उदकाला त्रास जाता रे आमकां हेंच आनी मागीर उदक खंयचें उदक सगळें आमकां ट्रँकर न्हू गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. सांगे तालुक्यातल्या भोरकट्टो वाठारात बुलेट आणि ऍक्टिव्हा स्कूटरीमध्ये भिरांकूळ अपघात झाला. या अपघातात एक बायल गंभीर जखमी झाल्या. तिची स्थिती गंभीर आशिल्ल्याची माहिती मिळाली. मजगती फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्त्यार स्पीड ब्रेकराची मागणी जायत आसा. मात आयज मेरेन हांगा स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. पळयात. एक्सिडंट जावन पळयलें जाल्यार तिगे पांय बरो कट जाल्लो आनी ही बुलेट अशी सांग्यार वताली ते दिशेन ही आतां परती दिशेन जालें एक्सिडंट. ही बुलेट फास्ट स्पिडीन येवन ही मळकण रोडाचेर सांग्यार वचपाक येताली आनी हे वयल्यान सकयल देंवले ते कारण धाम करून मोकल तेणी वयल्यान ते आमकां जाणवा सांगतात आणि आमकां ओवरटेक मारून येयले तेणी हय दोन्ही जागून फुल टायट ओवरटेक मारून येवन ताका झपको मारले एक्टिवाल्या ती एकटी बॉडी चलयताली हेल्मेट बी घालून सगळे आहले ती बॉडी ब्लिडिंग जालें इंटरनल ब्लिडिंग हेल्मेट घालून ना म्हणून तिगे तकली सारवार जाल्या नाल्यार तिगे तकली बी फुट्टा तरी नाकातल्या आनी हे बुलेटीन तेका सामको मोगून पांय सामको वडयले ती गेलो तांकां आमकां तापोवपाक लागले हांगा येवन पायार जावन हेंच्या आंगार गेले दुखळेल बी तुमकां आनी हय हे आंगार गेले आमकां वयल्यान बाणावलेच्या नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर तांच्यो होडयो कॅनोज आणि हेर सामान दवरपाक नुस्तेमारी खात्यान सुवात उपलब्ध करून दिवची म्हणून मागणी केल्ली. तशेंच सरकारान आश्वासनूय दिल्लें. मात अजून ताची अंमलबजावणी जावंक ना. सध्या नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान तांच्यो होडयो आणि हेर सामान दर्यादेगेर दवरचें पडटा. पावसात दर्यो खवदळटा ताका लागून व्हड लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना सरकारान ही सुवात बेगोबेग उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी नुस्तेमारांनी केल्या. फिशरीसा कडेन जाग मागलो आमी तेगे जायन आतां आमी सारकें त्रास जाता खूंय दवरूंक पडटा. पूण तुमकां मिनिस्टरान एश्युअर केलें न्ही दितलें म्हणून हय मिनिस्टरान एश्युअर केलो दितलो बट आजून पर्यंत तेजो रिजल्ट कांय ना. आतां आमगे जालो कांय न्ही वचपाचो बोटीन भायर आनी आतां आमी एसो टायमा सगळी बोटी आहाय ती वयर केलो बट आमकां जाग आजून मेळ्ळो ना. गव्हर्मेंटाक मागोता तें कोचें चवकशी कोची जागा आनी फिशरीसालो जाय तो 55,000 आहा बट कांय खबर ना दिल्ली 4 वर्सां तुमकां पार्किंग स्पेस आतां दिल्ली न्ही एक्चुअली अलॉट केल्ली तुमकां ते बोटी दवरपा खातीर पूण कितें जालें ताजो आतां हय कांय जालें ना हेजे मुखार जावपाचें बी ना पॅली गेलो सांग हय पूण तुमकां एश्युअर केल्लें आनी मिनिस्टरान की तुमकां स्पेस दितलो म्हणून जागो दितलो म्हणून ते कांय जावपा ना सरकार आपणा कितें कांय जे तुमकां आश्वासन केल्लें हय ना कांय ना अजून पर्यंत तरी कांय ना कांय म्हायती ना. फाटल्या जायत्या दशकां सावन वाट पळोवपी सडा वास्कोच्या गृहनिर्माण वसणुकेतल्या 350 परस चड फामिलींक निमाणें थाकाय मेळ्ळ्या. सडा हांगा चल्ल्या GRB गृहनिर्माण प्रकल्पातल्या घरांचो मालकी हक्क एका म्हयन्या भितर दितले अशी घोशणा GRBचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी केल्या. ह्या म्हत्वाच्या निर्णया उपरांत मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानल्यात. मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून दरेका घरा खातीर आकारपी शुल्क फक्त 1,000 रुपये प्रति युनिट इतले निश्चित केले. आयज मुरमागो आमचो आमदार म्हाजो मित्र बाब संकल्प आमोणकर आनी आमी दोगांय हांगा येयल्ले. तेणी एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली जी आमची GRB कॉलनी आनी कारीवाडो हेजे बद्दल तेंची घरां म्हाज्या घराच्या स्किमीच्या वयल्यान आमी तेंची घरां तेंच्या नांवार करपाक लागून आयज मुद्दम करून आमची GRBची टीम आमचो मेंबर सेक्रेटरी
कासकरय आमच्या बरोबर आसा, बाकीचे सगळे टीम आसा. आमी आमदारान सांगलेल्या प्रमाणे आयज येयल्ले आनी मोठ्या संख्येन हांगासर ते लोकय हांगा आसलेले, जेणे करून तेंचे ते आमचे GRB कॉलनीन फ्लॅट आसा, तारीवाड्यार घरां आसा, तेंच्या बद्दल आमी विचार जो केलो. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून चर्चाय केल्ली आसा. ह्या म्हयन्यान आमी तेंची जी पळय घरां कितें आसा ती सगळी नांवार करपाक लागून आमी आयज हांगा येयल्ले, तांकां सांगपाक येयल्ले. जेणी कोणी फॉर्मां भरलेली ना ती फॉर्मां आमी आमची टीम आतां आमची गव्हर्मेंटाची टीमूय बसलेली आसा, ते फॉर्मां फील करून घेता, तेंचे कडेन फॉर्माय आमी घेता, जेणे करून तेंचो म्हाजें घर ह्या स्किमी वयल्यान तेंचें घर तांकां मेळचें. ताका लागून आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन करता. हांव आनी म्हजो मित्र बाब संकल्प आमी सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन तेंची जी पळय कितें मागणी आसलेली, जी 25 वर्सांची जे पळय तेंचें कितें विजन आसलें, जी घरां तेंच्या नांवार जालीं ना ती आमी आयज करपाक लागून फुडें सरलेले आसा. म्हाजो मित्र बाब संकल्पान हांगा खुबशे भर घेतलेली आसा. कंटिन्यू विकांतल्यान 2 फावटी तरी आमी मेळटाले की हे बाबा घर तेंच्या नांवार कशें जावचें आनी कितलें बेगीन करचें हेंच तेजें विजन आसलें. हेज्या फाटल्यान आनी कांयच ना. मुख्यमंत्र्यान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा, म्हणून घरां तेंच्या ह्या म्हयन्या भितर घरां तेंच्या नांवार जातलीं. जे पळय कोणा कडल्यान आमी कितें घेवंक जाय, एफिडेवीट घेवंक जाय, बाकीचें कितें घेवंक जाय, आमी सगळें तें प्रोविजन चालू केलां. पेपर वर्क आमचो चालू आसा. आमची टीम कंटिन्युअसली बसतली. उदकाचो आसलेलो पळय ते टँक जाय, ते टँक आमी हाडून दवरले आसा. तांकां थोडे कनेक्शनय आमी तेन्ना दिवपाक पावले ना, आनी जे कनेक्शन दिल्ले ते मागीर ऑटोमॅटिकली ती टँक कोणी तरी होल घातलो आनी प्रॉब्लेम जालो, म्हणून तोय आमी इशू ह्या 8 दिसां भितर तांचो सॉल्व करतले. कॉलनी कशी आहा, कॉलनी मातशी वीक जाल्ली आसा आनी आमी तांकां ह्या पद्दतीन दिता की म्हाजें घर ह्या नांवार तांकां डायरेक्ट सनद दिता. फाल्यां सकाळीं खंयचो बिल्डर येवन सुद्दां तरी ते सपोज आपूण जर डेव्हलप करूंक सोदता, आमी जे अमकें ताका दिता, आतां बिल्डरा कडल्यान तांकां मोठी ऑफर दुसरें मेळोंक शकता, जेणे करून ताका आनी मातसो मोठो बांदून दिवंक शकता, 2 फ्लोर वाडोवंकूय मेळटा. आमचो आमदार सातत्यान ते फॉलोअप करीत आसा. आमदाराक हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याची फीज अशी भरपूर आसलेली, 1 लाख घेवया, 1.5 लाख घेवया, मदीं 3 लाख घेवया, 50,000 घेवया. आमी बसोन संकल्प आमोणकरान बसोन ती बाबा फीज जी पळय आसा ती मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें की आतां इतलो हेल्प करता आनी इतले तांकां त्रास जाता, गरीब मनीस, आमदार तेंचे कडेन वचोन मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन आमी चर्चा करून ती फी सुद्दां तेंची 1,000 रुपया करया. ती बी आमी आमदार म्हणून लागलो आपुणूच भरता, म्हणून तेजें परत एकदां हांव अभिनंदन करता. कारण प्रत्येक गोरगरिबाची कॅर घेवपी असो आमचो संकल्प आमोणकर, आमचो मुर्मगांवाचो आमदार. फातोड्या बोर्डा वाठारांत एका गाडयेचो फाटलाव करून गाडी अडवून त्या गाडयेंतल्यान एका अल्पवयीन चल्याक भायर फोडून ताचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात आनी गाडयेची काच फोडिल्ल्यान फातोड्या पुलिशेन 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. सोमारा फातोडेर ही घडणूक घडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या प्रकरणा विशीं BNS आनी गोंय बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान.